गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग. फटाफट आता ब्लॉग केला. जस्ट आईगे पावला आम्ही. फ्रान्सिस म्हाका सोडून वयतलो की आज टुरा तो फ्रान्सिस वयतलो. सो आम्ही वयता आता. आवनी बाहेर रावतले. सो दोगांय येयला आम्ही. सो वयता चलो. पूजा चल्ला आणि अबे बाय बीन हांगा खायता. बाबेन सगळें जेवण रेडी करून दवरला आणि जस्ट एक पुरी उरला. पुरी भाजता आता आणि भायर खेळटा. एक आत्ता न्हिदलेले उठले पळय. आई येयला बाय. आईच्या वांगडा खेळटा. आले कोण रे बा? आई रे बाबा. आईक चिरमुरी दे. आई माग घे हातीन मग. बाबा आईक दे. आईक दे. बाय हांगा वाजयता पळय. शनाच्या वांगडा खेळटा. आणि एकटो बाबू येयला. बाय काय दिसता पण दाखय बाबू तोंड तुझें. बाय काय दिसता. हा कितें रे बा? पण टायगर करून दाखय तू. टायगर तुका बयाक भिव नाही. बयाक टायगर करून दाखय. हाव कर टायगर कर. हा तू कर. हे बाय हांगा बसला. हा टायगर बन गई. हाँ नो डे 3 एवरी इयर नो अशेंच बांदताय फ्रुट्स आनी वेजिटेबल. आणि मेन माटोळी हांगा बेश्टे थोडेच बांदता. कनांग रे टाटा करता. कोण टाटा करता? तू आता इतलो मरे. सो हांगा आता न्हू इल्लीशी आता रांगोळी घालताय बारीकशी. ऑलरेडी घातलेली. बेश्टे हांगासर घालता. एक बॉर्डर कशें करता. चल आरती करता. आरती करूया चल. दोदो करताय पण शनाय पण रेडी जालो सगळ्या न्हेसोन आरती करपा. बाबा दोदो करता. आरती करता. आरती कर. तू कर. दोदो कर. बाबा दोदो कर. बाबा बया करता. आरती कर. त्याने स्टार्ट केली म्हणून. हय आरती. बाय खा मरे. पळयता. खा आम कर. प्रसाद आम कर. काय कळा ना बाबूक माझ्या. ते पळयता कशें खावं. आता खंयच्यान खावपाचें कळना तेका. कळना. पावस पळय कितलो आहा पळय. हे जालें आतां पान दाखयता तेव्हा. पळयता गो तूं. पळयता. बस. आमी अबे माम जेवताय बे. माम आईची थाली. आणि बाय माम जेयतले. बाय माम जेवता. माम करतले बाय नको बाय. अबे शनाय बाबू बीन बसला जेवपाक. सगळं पानां बीन लायलेली जेवलेली म्हणून सगळे कार्पेट बीन सगळी काडलेली. आणि आता पुसून घेतला. आणि हांगा आता परत कार्पेट बीन लायतली. आणि टेबल बीन दवरतले. आई काडटा खंय बायक हे करून. आणि कितें जालें ना बाब्याने बाई भायर सरल्या खंय तो गेला सद्या येतले म्हणले रोखडे. सो चलो हांव कितें करता. बायक न्हिदयता सेपरेट. पळयता ते बेडरूमान घेवन न्हिदलेले का हातीरूच न्हिदले ते. सकयल काडटा म्हळ्यार न्हिदना जालें. खबर ना तेका असं चेंज दिसलो जागो सकरत रावना जालें. मारून न्हिदला आनी आतां आईच्या माणयेन न्हिदला. आतां एका सकयल काडटा. बेश्टें रावल्ले आतां. पळयता पावस आहा उदोळच्यान पावस आहा. हेंकां बाबड्यांक मारान सुद्दां मारूंक दिना. हें फोक सुद्दां लावंक दिना. हे चड बरें न्हू सांगलां मम्मान. दोंगराक बिंगराक नाका म्हणून तरी आयकना. चपलांचेर लायता रे. आनी पळय ही रांगोळी घातलेलें तुमकां दाखोवंकच ना न्हू. बेश्टी सिंपल घातलेली इल्लीशी. कितें केला रे हात ते. हे पळय कशें आयकना. खेळनाका म्हटल्यार सुद्दां हें केला पळय. कितें केला पळय. हाथ कितें केला रे बाबू ते. वो क्या किया हाथ को तूने. वो साबुन लगाना पड़ेगा. ऐसे नहीं खेलने का. साबुन नहीं लगाना. ओ ये अच्छा नहीं है वो. लो छूटा. हां बाय उठला आणि त्यांच्या वांगडा खेळटा पळय दोगांय आहा. बायक उठले बायक चेंज बीन केले सगळे. आणि आता बायक बरयता. माम
तो आता सांज जाली सुद्धा आम्ही चहा पण पिली ना ना बॉम्ब सांडला सुद्धा खूप आहा तेजे आम्ही पोया आता केन्ना फ्रांसीस व्हरोंक येतलो म्हणजे गाडी येयली की तो मागीर लेट व्हरोंक येतलो आमकां आनी आतां सांजच्यो हांगा दनपार हांगाच अशें हांगाच आमीच आरती केल्ल्यो रातचे मागीर सगळे वाड्या वयले आरतीक येतले हे पळय हे बायचे हेजे खेळपाचे तितले खाता पळय कॅन्डी खाता आं खाया खाया तेका दिवं नाका मारा दे दे काय खवयता तू आरती करूंक वयता आरती करूंक वयता रे तू बिता जॅम येता काय का अरे देवा ताता येता बाय आरती करूंक जाय भशेन रेडी जाता आरती करपाक सो आतां आरती येतली सायडीकच्या घरान आहा आतां रातचे म्हणजे वाड्या वयले सगळे लोक येता आरती करपाक तुमकां मातशे ग्लिम्सीस दाखयता आरतीचे शनय दाखयतलो अच्छा अच्छा हा तसं रेडी म्हणजे तू दाखयतलो म्हणल्यार आरो दाय बाय गेला बाईच्या वांगडा आरती करपाक सायडीच्या घरा आहा म्हणून पळयात येतले तसो येयलो आतां करपाक आरतीक सारको पावलो तो सायडीक आहा हांगा येतले हय बरें जालें सारको पावलो फ्रांसीस जस्ट सायडीच्या घरान आरती चल्ला आतां ताणें रेडी पळय बानयान घालून रावता ताका भटजी भशेन घाल ना बरें बाय जाले आरती जाली काबार ए बाबा आरती काबार अरे त्याक कोल्ले अरे काबार आरती अरे टाटा कर टाटा कर कितले रे कितले रागा दिता कसले जेवली बिवली दान बीन सगळे सांगितले आदिले कसं ताटा गो आता फ्लँगी दिला तर ताटा गो तू असं राहा ताटा गो पॅन म्हणजे वयर पळयता ते पेन ना आसराचो फॅन गो मामाक दी फॅन आता ते वचपाचे मन आता या भैयाक बीन ताटा गो चल भैयाक मामाक आई सगळ्यांक ताटा गो टाटा मामा वयता काय पाहिजे ना एका बाबा